मंगळारा राती बीजेपीन मोगोचे बाबू आजगांवकारांनी दीपक पावसकाराक रातचेच उखल्ले आनी दुसरे दिसा सकाळी मोगोचो सर्वेसर्वा सुदीना कॅबिनेटांतल्यान भायरूय काडलो। बीजेपीचे ह्या गजालीचेर एमजीपी फुर्योज जाल्या। मोगोची आता बाय इलेक्शना बरोबर लोकसभेची तयारी की आमी मोगो पक्ष दोन्ही लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार घालपाचे प्रयत्नात आसा आनी आमचे लिडर जे आसा बाब सुदीन ढवळीकर ते सगळ्यां कडल्यान तांकां दक्षिणेंतल्यान उबे रावपाच्या डिमांडान आयिल्लो आसा। दक्षिणेंतल्यान सावथांतल्यान बाब सुदीन ढवळीकराक उबो करपाचो विचार पक्षान आनी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी उलोवन दाखयल्लो आसा। ताचोय विचार आमी करतले आनी उत्तरेंतल्यान आमकां जो नरेश सावळ आमकां तो कॉन्टेक्ट जावना पूण सगळ्यांच्या सहमती नरेश सावळाक तो त्याचे अजून होकार घेवना आमी पूण पक्षाक दिसता की हे दोगांनी उबे रावचे। 2 दिसांत उमेदवारी फायनल जातली। म्हापशां आमी अजून कांय ठरवना। शिरोडा आमी ऑलरेडी प्रचार सुरू केल्लो आसा आनीक मांद्र्यांक आमची चर्चा चालू आसा। म्हापसा अजून ठरवना, चर्चा चालू। बाळू फडकेक आमी आपयला, त्याचे विचार आमी घेवपाचे प्रयत्न चालू केल्या। आमचो पक्ष स्वतंत्र आसा, स्वतंत्र अस्तित्व अजून आसा। आमदार गेले म्हणून पक्ष सोंपलो ना। पक्षाचे कार्यकर्ते, पक्षाचे मतदार हे पक्ष बरोबर आसा आनी जी फूट पयर घातल्या ती फूट कायद्यान सारकी ना आनी त्या खातीर आमी डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन तयार करपाच्याय बी कामाक लागिल्ले आसा। मोगो पक्ष खंबीर आहा। अशे खुबशे आयले पयलीं सुद्दां, खुबशे फोडले, तरी पूण मोगो पक्ष खंबीर आहा आनीक रिजनल पार्टी काबार जावच्यो म्हणून हे प्रयत्न आसा आनी सगळ्या रिजनल पार्टीची ह्याचेर विचार करपाची गरज आसा। काँग्रेस म्हणटा ही अशी रातची फोडाफोडी करपाचें काम चोरांचें। पोटवेंचणुकेंत सगळे कडेन काँग्रेस उमेदवार जिखतले म्हूण बीजेपीची ही नाटकां। Only thieves move about tonight, normally to rob, and they seem to have robbed these 2 MGP MLAs. हे रातचेच जाता न्हू कामां, गव्हर्नमेंट पासून 2 आहा, हे 145. हाँ? What चौकीदार? चौकीदार को लेके गया चोर के? चौकीदारी चोरता है ना? That is why they are saying चौकीदार चोर है। अभी MLA को चोरने को शुरू किया because the signal is loud and clear that the coming by elections the Congress is winning all the seats, and they knew that after the by elections this government would collapse. I don't think this government will last the way it is going about. The more you strengthen somebody, you look into past history. Whenever the government has done this thing, the government has collapsed. Look into history, and Goa history repeats. Goa creates history and Goa repeats history. So it is not natural. I think these people should count their days they are in power. बीजेपीच्या ह्या सगळ्या कर्मांचो निकाल खंय 23 एप्रिलाक लागपाचो। लोकांची कामां खंय अशी रातची अपरातची ऑफिसां उगडून केल्यार जाताली। हांव म्हणटा की जनतेचें जर काम तुमी रातभर ऑफिस ओपन करून केल्लें जाल्यार आज गोंयच्या लोकांक बरोच फायदो जावपाचो। हे तुमी करिना, तुमी दिसाचें न्हिदता आनी रातचें न्हिदता जेन्ना लोकांचें काम आसता तेन्ना। पूण असल्यो ह्यो घडामोडी करपाक रातची ऑफिसां तुमी ओपन करता आनी करता, हे लोक पळयता गोंयचो, आनी हाजो रिजल्ट तुमकां आतां 23 एप्रिलाक कितें जाता तें कळटलें। आमच्या कोंकणीन खूब ओपाऱ्यो आसात, खूब म्हणी आसात आनी त्यो बऱ्यो फामाद आसात। एक ओपार अशी म्हणटा की थुकी भायर एकदां उडयली की ती गिळपाक मेळना, तूं थुकलो की ती परतें गिळूंक मेळना। पूण ह्या हलकट राजकारणी गोंयचे जे आसात ते ही थुकी थुकतकूच घाणीन पडलेली, कुवान पडलेली सुद्दां परती चाटतात, इतल्या लायकीचे। हीच हांकां म्हाजी प्रतिक्रिया। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।